नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा परबाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. हायवे वेल्या स्ट्रीट लायटीची जबाबदारी पीडब्ल्यूडी नॅशनल हायवेची. आपल्याकडेन त्याविषयी पावर ना. वीज मंत्री सुदिनान केले हात वयर. पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा वीज मंत्री असताना स्वतः जबाबदारी घेतालो. अंडरग्राउंड केबलिंग करप सोपे न्ही. 5 ते 10 वर्सां लागतली. किलोमिटरा फाटल्यान 50 लाख खर्च. वीज मंत्र्याचे रजाव. युनिटा फाटल्यान 2 पैसे वाडल्यार बोळ जातलोच. बरी सेवा जाय जाल्यार चिमटो येतलोच. फकत कामगारांचोच विचार करू नकात. असले धोरणांनी इन्व्हेस्टरांचेर वायट परिणाम जातलो. जाहीर वक्तव्य करचे आदी कंपन्यांचोय विचार करात. जीएसआयचो श्रम मंत्र्याचेर फार. कदंबाच्यो बोयो चालूच. केन्ना डिझल नाशिल्ल्यान बंद, केन्ना टायर भायर सरता जाल्यार आता नवे प्रकरण. आपे व्हाळ केरी कदंबाचो ब्रेक फेल. वेळ बरो. ड्रायव्हरान कशी तरी बस थारयली. गोंया भायले चडशे लेखक सत्तेर आशिल्ल्यांचे चियर लिडर्स आमचे मदीं तयार जातात म्हणटा ज्ञानपीठ अवॉर्डी भाई मावजो. भाईचो मडगांवा नागरी भोवमान. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम म्हणटा चल्ला द्वेषाचे राजकारण. सरकाराकडच्यान कसलोच आधार नाशिल्ल्यान तशेंच केन्नाय पडपी पावसाक लागून पारंपारीक मीठ व्यवसायाचेर परिणाम. उत्पादन देंवता. मिठाचो व्यवसाय सोडून दिवपाची पाळी. म्हादय कर्नाटकात राजकारण तापता. विधानसभा वेंचणूक नजरे मुखार दवरून परत म्हादयचे नांवान प्रचार. सिटी रवीन खंय गोंयाक म्हादय विकली. काँग्रेसूय विशय काडिना. वाटाळाची वक्तव्यां. आता खबरो विस्तारान. हायवे वेल्या स्ट्रीट लायटीची जबाबदारी पीडब्ल्यूडी नॅशनल हायवेची. वीज मंत्री सुदिनान आपल्याकडेन पावर ना म्हूण हात वयर केले. स्ट्रीट लायटी पीडब्ल्यूडी 5 वर्सां सांबाळटात. मागीर खंय वीज खात्याकडेन हँडओव्हर करतात. गोंयांत तशें जायना. सुदीन उलयलो. आदलो वीज मंत्री आताचो पीडब्ल्यूडी मंत्री काब्राल म्हणटा आपूण वीज मंत्री आसतना गरज आसा थंय स्वता हायवे वेल्या लायटींची जबाबदारी घेतालो. कितें आसा तें खंय जाग्यार घालता. हायवे वेली लायटी सारक्यो पेटना. रस्ते काळखात म्हूण आयिल्ले गेल्ले दीस लोकांच्यो कागाळी आसतात. लायटी सारक्यो नाशिल्ल्यान हायवेंचेर रातचे एक्सिडंट जावपाचो आंकडोय वाडपाक लागला. हायवे वेल्यो लायटी जाग्यार घालपा विशीं वीज मंत्र्यांक विचारल्यार तो ह्या लायटी विशीं ताचे कडेन पावर ना म्हूण सांगून मेको. जबाबदारी खंय नॅशनल हायवे पीडब्ल्यूडीची. कोणाक पडटा नॅशनल हायवेचेर आतां सगळे हे ही पावर डिपार्टमेंट पडटा पूण तातूंत थोडी पावर नॅशनल हायवेक दिल्या. कारण नॅशनल हायवे जी कामां करता तातूंत ते इन्क्लूड आसा आनी सबस्टेन्शियली जेन्ना काम कंप्लीट जातात 5 वर्सांनी मेंटेनन्स जाले नंतर इट शूड बी हँडेड ओवर टू द पावर डिपार्टमेंट. तें जायना. कारण तुम्ही सुद्धा आता फोंड्या वतना तुम्ही ओल्ड गोवा बायपास पयला आसतलो थंय नॅशनल हायवेचेर लायटीच ना. खुबशे एक्सिडंट जातात. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक तुवें विचारचें पण गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट नाही तिथे लक्ष येना. 5 वर्सां 5 वर्सां मागीर तुमचे कडेन येतले ते. मागीर तांणी दिले जाल्यार येतले नाजाल्यार मेंटेन जातात. आदलो वीज मंत्री आताचो पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालाक विचारल्यार तो सांगता वीज मंत्री आसतना तो स्वता फुडें जावन जबाबदारी घेतालो. आतां कितें आसा तें खंय जाग्यार घालता. हांव जेन्ना पावर डिपार्टमेंटान आशिल्लो लास्ट टायम जो वर्नापुरी टू एअरपोर्ट टू बिर्ला जंक्शन म्हणजे टायटन जंक्शन म्हणटा पळय तें तो हांवें टेक ओवर करून रायट आतां पावर डिपार्टमेंट मेंटेन करता. जरी तरी ते आतां ज्यो कामां चालू आसा ताका DLP नासता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते मेंटेन करूंक पडटा. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जातरी मागीर ते हँडओवर करपाक जाय. सो ते लक्ष घालतलो. आमचे इलेक्ट्रिकल विंगूय आसा. मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल विंग आसा ताका आसा.
हांव तेंकडे मिटींग थारायल्ली आसा आनी आमी ते रिपेर करपाक जाय आमी रिपेर करून जे कितें आसा ते करून आमी खुबशे एक्सिडंट जाता हे जो ब्लॅकआउट जाता रोडांचेर गोरवां येता आनी कितें जाता सो तेजेरूय तुमचें लक्ष आसतलें आनी एक्शन ना खंय एक्झॅक्ट स्पेसिफिकेशन जर म्हाका सांगलें आमी ते करूं शकता सरी पावर मिनिस्टर आसतना PWDचे थोडे लायटी तेंच्या अंडर आशिल्ल्यो ते थोड्यो आमी टेक ओव्हर केल्यो आनी ते आतां पावर डिपार्टमेंट मेंटेन करता थोड्यो ते डिपार्टमेंट PWD मेंटेन करता सो आय विल लूक इनटू इट आनी ते कितें आसा ते पळोवन करता एक्चुअली चालू आसा ताका सांगलां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा सो मॉनिटरींग मेकॅनिझम हांव घालतलो कित्याक सगळ्यांक हांव पावूंक शकना सो मॉनिटरींग मेकॅनिझम घालून आमचे इलेक्शन डिपार्टमेंट ट्विटर हँडल बाकीची हँडलां केल्ली फेसबूक अशें करून ते हांव आतां PWDन हाडूंक सोदता सो लोकांचे जे कितें आसा ते हँडलाचेर घालप आनी इतले प्रोएक्टीव हँडल प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. अंडरग्राउंड केबलिंग करप सोपें काम न्ही. करतलो जाल्यार 5-10 वर्सां तरी लागतली. तशेंच 1 किलोमिटराक कमीत कमी 50 लाख रुपया खर्च येता म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें रजाव. सुदीन दिवचल आनी मयेच्यो लायटीच्या समस्या आयकूंक दिवचले गेल्लो. वीज दर युनिटा फाटल्यान 2 पैसे वाडल्यार बोवाळ जातलोच. 5-10 पैसे वाडयले तेन्ना केदो व्हडलो बोवाळ जाल्लो. बरी सेवा दितलो जाल्यार लोकांक खंय चिमटो येतलोच. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर मय आनी दिवचलची लायटीची समस्या आयकूंक दिवचले गेल्लो. आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी प्रेमेन शेट दिवचलचे नगरसेवक वीज खात्याचे अधिकाऱ्यांबरोबर ताची बसका जाली. अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर लायटीच्या बिलांचेर ताणें गणितूय मांडले. अंडरग्राउंड केबलिंग जावंक जाय कांय दिसना अंडरग्राउंड केबलिंग जावंक जाय ऑन एन एवरेज पर किलोमिटर हांव खर्च कितलो हें पळयत जाल्यार 5 ते 10 वर्सां साधारण 1 किलोमिटर 50 लाख वयर आनी ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता चडूय येवंक शकता कित्याक जाय थंय घालता ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी पडपाक मेळना थंय आमी ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजीन घालता. परत जर 2 पैसे वाडयले तर लोकांचो प्रॉब्लेम आसता 5 पैसे वाडयल्या पळय 10 पैसे वाडयले जाल्यार केदो वाडटा पूण ताची गरज आसा. जेन्ना लोकांक जर आमी कितें बरें दितलें थंय ना थंय लोकांक तो चिंतून येतलो हेय आमी लक्षांत दवरता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. उद्देगीक मळावेले खंयचेय निर्णय घेवच्या आदीं सरकारान उद्देगांच्या प्रतिनिधींक विश्वासान घेवंक जाय. फकत कामगारां पुरतोच विचार करप सारखें न्ही. असल्या धोरणांचो इन्व्हेस्टरांचेर वायट परिणाम जातलो. श्रममंत्री बाबूश मोन्सेरातान कामगारांच्या हितान केल्ल्या वक्तव्याक GSIच्या अध्यक्षाची जाप. असले तरेची विधानां करप खंय वर्कर्स युनियनाक सोबता. सरकारान खंय समतोल राखपाक जाय. Some 2-3 days back, Labour Minister Babush Baba general public statement केले. He is now Labour Minister. He Labour आणि Employment Department असा पहा, he will be supporting more to labours, not to the employment. When a minister of any state does this statement in public, it will give wrong signals to the investors. No? How the government can be biased to one entity and favoring that entity? See, as a labor union head, they can talk anything. But when you become a minister, you have to balance the situation. You have to listen to both the parties and take appropriate action. Then he made an allegation that last 6 years there has been no increase in the minimum wages, which is not true. Before giving such statements in a press, responsible people in the government should understand the situation first. You should get, if they are not understanding, call industry people or the association on board, discuss with them, and then you issue the statements. दर एक फावट पेपराचेर जायराती घालप खंय प्रायव्हेट कंपन्यांक परवडचें ना. And he said compulsorily everybody has to advertise for the whenever the jobs are created. See, when the jobs are created, as per guideline, we are supposed to inform the respective employment exchange, which every company is doing. You cannot say you have to advertise. Some people may not be affording, no. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आधीच वेगवेगळ्या कारणांक लागून फामाद आशिल्ल्या कदंबा महामंडळाच्या बस सर्व्हिसेसाच्यो दिसान दीस भयो जायत आसा.
आयिल्ल्या दिसा एक प्रकरण उक्ताडार 2 दिसा फाटीं सावयवेऱ्या आल्ला केरी डिझल नाशिल्ल्यान कदंबा बंद पडली. धुळेरात कदंबाचे टायरूच भायर सरले. आता आपे व्हाळ केरी कदंबाचो ब्रेक फेल जालो. वेळ बरो म्हूण ड्रायव्हरान खंय कशी तरी बस थारायली. अनर्थ टाळो. पयर एक कदंबा बस अशीच सावेऱ्या डिझल नाशिल्ल्या कारणान बंद पडली. तशीच आयज एक कदंबा ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान ओपा जंक्शनाचेर ताणी ड्रायव्हरान कशी तरी ताबो सांबाळून ती गाडी रस्त्याक कशी थांबयली. म्हाका दिसता ह्या कदंबांचे वेळोवेळी मेंटेनन्स जावं तेंची जबाबदारी घेवपाची खूब गरज जाना जाल्यार फुडें एखादी व्हडलो इन्सिडंट घडपाक शकता. आमी आसा आयज म्हापसा दुयेरान हांगासर आनी हांगासर आमकां एक गजाल आयकपाक येयली की एक कदंबा बगलकोट कर्नाटका हांगासून येवपी ती ब्रेकडावन जाली आनी ड्रायव्हरांच्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता की भितर आसल्या पॅसेंजरांक कांयच जावंक ना म्हणून. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी नवसराज साळगांवकर. गोंयांतले लेखक चूक ते चूक म्हणपी अशेंच रावंक जाय. गोंया भायले चडशे लेखक सत्तेर आशिल्ल्यां खातीर चियर लिडर्स जातात. आमचे मदीं अशे लोक तयार जावंक लागल्यात म्हूण ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मावजो उलयलो. मावज्याचो मडगांवां नागरी भोवमान जालो. हालींच्या राजकारणात द्वेषाचें राजकारण येवपाक लागला म्हूण मुखेल सोयरो हिंदू पब्लिशींग ग्रुपाचो संचालक एन राम उलयलो. ही वृत्ती आसा ती आमच्या लेखका कडेन आसा आनी आसूंक जाय अशी उरूंक जाय. दुर्दैवान आज जेन्ना हांव भायर पळयता देशांत तेन्ना इट्स व्हेरी सॅड टू नोट दॅट एल्सवेयर मेनी रायटर्स ऑफ सबस्टन्स दे आर एक्टिंग एज इफ दे आर चियर लिडर्स ऑफ दीस डिस्पेन्सेशन आनी दीस इज नॉट ट्रू ऑफ टुडे. हे सदांच पयलीं चलत आयलां. जो कोण सत्तेर आसा ताचे खातीर चियर लिडर्स जावपी आज आमचे मदीं तयार जावपाक लागल्यात. ही खूब खंतीची आनी भिरांतेची गजाल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हें गरजेचें म्हणून आमी वयर कोण आसा जोटयेर कोण आसा तें पळयनासतना आतां कितें कसो अप्रोच घेवचो प्रत्येकाचो चॉयस आसतलो. पूण कोणाक निर्भीड रावप हें खूब गरजेचें. जो मेरेन आमी निर्भय आसतले तेन्ना तो पर्यंत कोणूच आमचे वाटेक वचूंक शकतलो. एकल्याचे वाटेक वचत जगभराचे वचत समाजाचे वाटेक वचूंक शकना. आनी म्हणून आमची जी सामाजीक दायकी आसा ती सांबाळपा खातीर आमी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो चडांत चड पुरस्कार करपाची गरज आसा. Are we really respecting the values of justice in our society, in our politics, or liberty, or equality, or fraternity? Communal mobilization, political mobilization through communalism, hate politics, lynching, anti-Muslim speech and actions, also anti-Christian speech and actions. These have dominated recent political developments, I'd say for the last 20 years, whoever was in power in whichever state. This has been part of the agenda in India, and if you are a true writer, if you are an honest writer with integrity, you may claim to be non-political, but you cannot shy away from politics. ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई मावजो हांणी मेळयला. ह्यो देखी दोळे मुखार दवरून हाजे परसय चड फ्रिक्वेन्सीन आमी हे पुरस्कार मेळयतले राष्ट्रीय पावंड्यावेले हो निर्धार आमचो आसूंक जाय. आनी तो निर्धार करपाचें बळगें आमकां मेळचें. तो निर्धार करपाची एक इच्छा आमच्या मनात निर्माण जावची ह्या खातीर असले सुवाळे जाय. सरकाराकडच्यान कसलोच आधार नाशिल्ल्यान आनी आयल्या गेल्ल्या दिसा पडपी पावसाक लागून पारंपारीक मीठवाल्यांचेर मिठागरांतल्यान मीठ काडपाचो वेवसाय सोडून दिवपाची पाळी आयल्या. चोपड्या आगारवाड्या वयल्या पारंपारीक मीठ वेवसायिकाची हीच गत. गोंयांत गांवठी मिठाक मागणी आसा, मात आतां हें मीठ काडपी जाणकार उणे जावंक लागल्यात. मिठाचो पुरवठो उणो जावंक लागला.
रेट मालूच ना आल्या करतले कितें तेका लागून रेट वाडल्यात थंडेचो प्रॉब्लेम जाता ही ह्या जायना न्हू हेका जाता तितली हीट सांगताय गव्हर्नमेंटाचे कितें ह्या मेळत जाल्यार ह्या करूंक शकतात ह्या सुदारणाचे दिसावडे सुचना काम केलें आणि आता हे दोन तीन वर्सां हे पावसाचे सारखे ना. गोंयांतले कितलेशेच पारंपारीक मीठ वेवसायीक धंदो सोडून दीत आसात. पयलीं सरकारा कडच्यान कसलोच आदार मेळना म्हूण आनी आतां केन्नाय पडपी पावसाक लागून. तुम्ही पयलें आसतलें की हांगा जे आगर जे आसा पयलीं पारंपारीक ते मीठ काडटाले आनी चडशे गोंयकार हांगाच्यान मीठ व्हरताले. आगरवाड्यावेलो हो प्रवीण बगई, पारंपारीक मीठ वेवसायीक. सरकारा कडच्यान कसलोच आदार ना, तशेंच मीठ काडपी जाणकारूय आतां खंय मेळना. तशें आतां गव्हर्नमेंटाचे कितें ह्या मेळत जाल्यार ह्या करूंक शकतात ह्या करूंक जायना गव्हर्नमेंटान आमी प्रयत्न करतात. दुसरो एकलो मीठ काडपी सांगता कामगारांचो पगार वाडिल्ल्यान ताणें धंदोच सोडला. तो आगर करतालो आणि आता तेन्ना मनाय सवाय असले आणि आता हे दोन तीन वर्सां हे पावसाचे सारखे ना मनाय घालून तर म्हाका आतां परवडना म्हणून सध्या हांव तो आगर सध्या करिना पडिंगूच आहा म्हाजो. अर्दो आगर आहा. अर्दो आगर तुजो पडींग आहा. पावस जो पडटा तो ते सांगतात त्या अर्थान अशें केन्नाच जावना आनी त्या खातीर तांचें लुकसाण जाता. पावस पडल्या कारणान उदकांचो साये उदक जाता आनी त्या खातीर तांकां मीठ काडपाक मेळना. आमी आतां कितलेशेच मीठकारांक मेळ्ळे ते सांगताले की ते हाच्या पेक्षा सामके व्हायट कलर मीठ काडटाले पूण ह्या फावट ते काडपाकूय मेळ्ळें ना. पावस असो पडत जाल्यार ह्या सुदारणाचे दिसावडे सुचना काम केल्या तांकां गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय तो अजून मेरेन तरी तांकां मेळिल्लो ना. कितलेशाच फावटी तांणी गव्हर्नमेंटाक सांगलें. गव्हर्नमेंट आमचो जो म्हणटा की पारंपारीक धंदो गोंयचो जो मीठ काडपाचो तो सुद्दां आतां बंद जावपाच्या वाटेर पडिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. कर्नाटकात वेंचणुको तेंकता तश्यो म्हादय वेल्यान कर्नाटकातले राजकारण तापता. वेंचणूक नजरे मुखार दवरून लोकांची मतां उखलूंक म्हादयचें उदक पावता त्या वाठारांत म्हादयचे नांवान प्रचार जावंक लागला. सिटी रवीन गोंयांत बीजेपीक मतां मेळूंक जाय म्हणून म्हादय गोंयाक विकली असो आरोप थंयचो आमदार वाटाळ नागराजान केला. गोंयचे बीजेपी काँग्रेसीन खंय म्हादयचो विशय काडलोच ना. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತಾಡ್ದೇನಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ गोंय सुरक्षीत उरूंक जाय जाल्यार हिंदू समाजान एकठांय रावचें म्हूण हिंदूच्या एकवटाचो उलो सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉक्टर आठवलेच्या 80व्या जल्मदिसा निमतान सनातनान फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरा कडच्यान तिस्कां मेरेन हिंदू एकता दिंडी दवरिल्ली. वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांचे शेकड्यांनी कार्यकर्ते बायलो पारंपारीक दिंडीत वांटेकार. दिंडींचे पालखे बरोबर हिंदू एकतेचो गजर. सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांच्या 80व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हिंदू एकता दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या फोंडा शहरातल्या हिंदू संघटना आणि धर्मप्रेमी नागरिक यांच्यासह या दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मला सांगायला आनंद होतोय की जवळजवळ 800 ते 1000 हिंदू धर्मप्रेमी नागरिक या दिंडीमध्ये सहभागी झाले आहेत. सनातन संस्थेचे साधक आहेत, हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते आहेत, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आहेत, गायत्री परिवारचे सदस्य आहेत, केसरिया वाहिनी संघाचे कार्यकर्ते आहेत, अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या बहिणी मंडळांचे सदस्य आहेत आणि छोट्या छोट्या हिंदू संस्था ज्या हिंदुत्वासाठी धर्मासाठी काम करतात त्यांचेसुद्धा पदाधिकारी या दिंडीमध्ये सहभागी झाले आहेत. एक हिंदू ऐक्याचा आविष्कार या फोंडा नगरीत दाखवण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र येथे जमलो आहोत आणि आमचा हेतू एकच आहे की हिंदू एकता जर टिकून राहिली तर गोमंतक समाज सुरक्षित राहील. कारण आज जो समाज असंघटित असतो तो एक तर नष्ट होतो किंवा तो दुर्बल होतो. तर हिंदू समाजाला जर संघटित ठेवलं तर हा गोमंतक समृद्ध राहणार आहे, संघटित राहणार आहे आणि सुरक्षित राहणार आहे. या एकमेव हेतूने आज आम्ही हिंदू एकता दिंडीचं
आयोजन इथे केलेलं आहे आणि मला आशा आहे की अशा प्रकारच्या दिंड्या भारतभरात सर्वत्र या 8 तारखेच्या कार्यक्रमानंतर निघण्याचं आमचं प्रयोजन आहे. देशभरात जवळजवळ 20 ते 25 ठिकाणी अशा प्रकारच्या दिंड्या काढण्याचा आमचा विचार आहे. कुडचड्या रेल्वे गेटीकडच्यान होलसेल लिकर शॉपार चोरांनी हात भोंवडायलो. शेनवारा राती रॉड लावन शटराची कास बेंड करून लिकर शॉपात चोर घुसले. गल्लो उक्तो करून केशी वेली. गल्ल्यात 300,000 रुपया आसतले म्हूण दुकानवालो सांगता. दुकानवाल्यान CCTV बसोवंक ना, तीच खंय ताची चूक. म्हाका दोनदा फायन पडले 10 मिनटां लागून दिता म्हणटकीर हांव सामको दिता पणजी बी वयचे पडटा न्ही हियरिंगाक कमिशनरा फुड्यान म्हणजे म्हाका मातसो वेळ जालो. ते पयशे आसूं म्हणलें पण 4 वर्सां चोरी जाली ना आनी सकाळ फुडें हांव वॉकिंगा वयताना उगड भायर जाल्यार हांगा सगळें ओपन जालें. किती जाला किती केलें तेणी तेणी तें जग लावन एक सायड उगडली आतां दोन वयर काडला पोलीस येता. तुम्ही सकाळी येयले तेन्ना शटर ओपन आशिल्लें. तुम्ही खंय रावता तर आमी फाटल्यान रावता आनी फाटल्यान. कितलीशे तुमगेले आज कॅश आशिल्ले भितर 20,000 वयर आसतले ते म्हाजी चेंज भरपूर उरता न्ही ती काय आमी काडून कुशीन दवरूंक शकना. कितले 30,000 हय 20,000 लेडीचे ते म्हाका ते फ्रेंडा लागून काडपाक मेळना वेळ जालो. आतां पुलीस येवन गेले पंचनामा केलो. कॅमेरा बी बसयला लावन म्हाजी मिस्टेक जाली तशी हांवें चोर घेवन बसयला जाल तें जावं वचोंक ते काय मेळपाक गायना. साखळे ते चोल्ला घाट रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगा खातीर डामर व्हरपी ट्रक मोले कॉलनी गांवांत उमथलो. होणा सावन पर्ये मार्गान हो ट्रक वतालो. ड्रायव्हराचो बॅलन्स गेल्ल्यान डामरान भरिल्लो हो ट्रक रस्त्या कुशीक लवणलो. ड्रायव्हराक मार लागिल्ल्यान ताका GMCत शिफ्ट केला. हांगासर न्यू कॉलनी मोल्ले हांगासर जो स्ट्रेट रोड आसा त्या रोडाक हांगासर एक ट्रक हांगासर रस्त्या कुशीक परतो जाल्लो आसा. हो ट्रक जे आमचे आतां चोल्ला घाट टू साखळे जे आमचे हॉट मिक्सिंग काम चालू आसा त्या हॉट मिक्सिंगाक तो ट्रक हॉट मिक्सिंग घेवन वयतालो आनी बाय मिस्टेक ड्रायव्हराची कितें तरी मिस्टेक जाली आसतली आनी ताका लागून हो ट्रक परतो जाल्लो आसा हांगासर आनी त्या ट्रकान फुल्ल तो आख्खो हॉट मिक्सिंगान ट्रक भरलेलो आसलो. जो ड्रायव्हर आसा तो बरो आसा म्हणून आयकलां आमी पण ड्रायव्हराक GMCन वेल्यान ट्रिटमेंट चालू आसा. वाळपयच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवकर. देशभरात जाती धर्माच्या नावार दंगली आणि राजकारण जायत आसा मात गोंयांत ही धग ना. काकोड्या धर्मनिरपेक्षतेचे वेगळेच चित्र. 150 वर्सां सावन हजरत बाबुल शाह पीर दर्गाचेर जावपी वर्सुकी उरुसाक खंय सगळ्या धर्माचे लोक वांटेकार जातात. हो पीर खंय जागृत मागणे करूंक गोंयभरचे लोक हांगा येतात. थळावे म्हणटा गांवांतल्या कसल्याय बऱ्या कार्यात ह्या दर्गाक पयलो मान. आमच्या पूर्वजांनी सांगले भाशेन हो उरूस जाता 150 वर्सां जाली आनी दर वर्साक आमी कमीत कमी 15 ते 16,000 लोकांक जेवण दिता महाप्रसाद दिता. आनी हांगाची श्रद्धा अशी आहा की हांगा जात पात लागना. सगळे हिंदू मानतात क्रिस्तांव मानतात मुस्लीम. हांगा समज गांवां कोणाचें समज लग्न आसा पयली पत्रिका दर्गा येता आनी उरुसाक ना म्हणजे 50 ते 60,000 लोक हांगा हाजरी लावन बाबा कडेन पांयां पडून वयता. हांगा 3-4 देवळां आहा त्या देवळां मदीं हो पीर आसा. जे पिराक समजा फाल्यां कोणी येयलो मागणी येयलो बेताळा कडेन गेलो बेताळ कितें म्हणटा बाबाक पयलीं मेळून यो मागीर तेगे मागणी येता मागीर तूं मागीर फुडें यो अशें हांगा परंपरा चालू. अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू हजरात है हमारे भाई है लेकिन हमसे ज़्यादा वो चाहते हैं और वो अकीदत के नजराने यहाँ पेश करते हैं. हम लोग हमेशा यहाँ रहते हैं. उनका बड़ा अच्छा अकीदा है. वो कोई भी काम बगैर इस दरगाह के नहीं करते और इनका जो काम है लोग आते इसलिए है कि जो भी यहाँ पर मिन्नत मांगी जाती है जो भी मुराद मांगी जाती है उनकी तमाम कामनाएं यहाँ पूरी होती हैं.
FC गोवान मिडिया खातीर घडोवन हाडिल्ल्या 5A सायड लीग फुटसाल सर्तीन प्रुडंट मिडिया उपवस्थात थारलो. स्पोर्ट्स बलकांव वस्ताद लीग मॅचीत प्रुडंटान द गोवनाक एका गोलान हरयले. साल्वादोर दी मुंद ग्राउंडार जाल्ले हे सर्तीत प्रुडंटाची दुसरी मॅच स्पोर्ट्स बलकांव वांगडा जाली. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.